अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर मोगाच्या मुझे कलते प्रणाम. हांव वेन्सिटा डायस तुमचे समोर. खेळ जावन आसा हर एकल्याचें जिवीत सुटसुडीत करचे, भलायके बरी जिवीत, मोतीक समाधान तशेंच हेरांकी उत्तेजित करचे एक साधन जावन आसा. बॅडमिंटन इज लायक बॅलेट डान्सिंग. It requires lot of strength, control, mind play, etc. So आज आमचे मदत आसात एक स्टेट नॅशनल लेवल बॅडमिंटन प्लेयर. शी इज नॉट ओनली गुड ॲट बॅडमिंटन बट ऑल्सो दुसऱ्या क्रियांनी तसो उखललो हात म्हणयेत आणि ते जावन आसा उर्वा फिरगजीचे मारिया एंजली बॅप्टिस्ट. हॅलो मारिया. हाय. कशें आसा? तूं कशें? हांव हुशार आसा. ह्या अनबॉक्स विथ डायस कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. हार्टी वेलकम टू यू. थँक्यू. तुजे सर्व अचिव्हमेंट्साच्या विशयांत आमी जायतें आयकलां आनी ह्या शोवांत आमी ताचे विशयांत उलयतले. सो ताचे पयलें आमच्या वीक्षकांक तुजी मोठव्यान परिचय करीत की. सो हांव सांत जोजे वाड्यान उर्वा फिरगजीन वस्ती करन आसा. प्रस्तुत म्हजें शिक्षण सेंट एलोशियस कॉलेज हांगासर फर्स्ट इयर BSc संपयल्या. म्हजी मम्मी जेनिफर बॅरेटो ती सजीपनाडू गव्हर्मेंट हायस्कूल हांगासर टिचर जावन आसा आनी दादा सेंट एलोशियस इस्कॉलांत फिजिकल एज्युकेशन टिचर जावन आसा. तशेंच म्हाका एक ल्हान भाव आसा तो 10th स्टँडर्डान फूल टायम बॅडमिंटना खातीर बँगलोरांत आसा. तो रिसेंटली अंडर-19 स्टेट्सांत सेकंड प्लेस मेळ्ळा ताका डबल्सांत. ओ सगळी फॅमिली बॅडमिंटनान तो एकदम स्मार्ट आसा तशें स्पोर्ट्सान. सो जीन्स हारत आयला जायचे बट आणि दोगांय मम्मी डॅडी टीचर्स रायट. दॅट्स ग्रेट. ओके सो तुका ह्या स्पोर्ट्सांत आसत कशें आयली लायक तुजो डॅडी स्पोर्ट्समॅन सो तुका डॅडीन सांगलें की स्पोर्ट्साक वचूंक या तुकांच ते इंट्रस्ट आयले स्पोर्ट्साक? एक्चुली कालें म्हळ्यार दादा एक नॅशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर आनी तशेंच म्हजो बापूय तोय वॉलीबॉल प्लेयर. तशें आमच्या एका रक्तांत आसात म्हणत स्पोर्ट्स म्हणलें. घरा केदाळे एक खेळचेंत वातावरण आसतालें. केदाळे नॉर्मली कोणाच्या घरा शिकोवंक सांगतात. आमच्या घरा तशें न्ही. खेळोंक टायम जावना, खेळोंक कितें वचना. आमकां आज आमी तुमच्याच घरा येता आमकां आज सर शिकोवंक लायक कांय टेन्शन दिना. खाली खेळचे. सो ल्हान प्रायतान ते खेळ दादा मंगळा फ्रेंड सर्कल उर्वस्टर हांगा वॉलीबॉल खेळनालो ते कोचिंग दिवंक येतालो. तशें ल्हान आसतना ताजे सांगाता वॉलीबॉल हांवें स्टार्ट केलें. ताजे उपरांत इल्लो तेंप जाल्लो उपरांत आमच्या घरा मुखार एक बॅडमिंटन कोर्ट केलें आउटडोर. मंगळा फ्रेंड्साचें ग्राउंड ते एक आउटडोर केलें. तशें दादा आनी खेळोंक येताना तांचोटूय आमी वचून आयल्या. तशें घरा केदाळे ते एक वातावरण आसल्यान पुरा सपोर्ट स्पोर्ट्साक मस्त सपोर्ट मेळ्ळा घरांतून फॅमिली फ्रेंड्स पुरा लायक आमी विन जाताना एक मस्त सपोर्ट. सगळ्या सोसायटींतल्यान तुका सपोर्ट आसलो स्पोर्ट्साक. दॅट्स रियली ग्रेट म्हणचे कित्याक म्हणल्यार एज्युकेशन म्हणटाना शिका मागीर खेळयेत म्हणटा बट तुजी सगळी फॅमिली मागीर सोसायटी तुजे फ्रेंड्स आनी पुरो तुका सपोर्ट करतली स्पोर्ट्साक. दॅट्स रियली ग्रेट. सो बट तूं तशें म्हणटाना चिंता जे शिक्षण कांय हुशार नाय. 10th ताणें 98% स्कोर केला. 98.80% आनी सेकंड पियूंत 98.08% ताणें स्कोर केल्यात मार्क्स. सो शी इज एन ऑलरावंडर. ते शिक्षणांत ती हुशार आसा तशेंच स्पोर्ट्सांत हुशार आसा. सो कशें आसलें तुजें 98% तुवें स्कोर केला 10th आनी सेकंड पियून? एक्चुली फर्स्ट अनबिलिवेबल आसलें 98% बिकॉज हांवें चिंतो ना तितले मार्क्स येतात म्हणून. इवन लायक म्हाका तितले कॉन्फिडन्स नासले पूण म्हज्या मम्मीक पयलीं कॉन्फिडन्स आसलें. फर्स्ट मॅथ्स एग्जाम आसलें ताजे एग्जाम जावनूच म्हज्या मावशीक कॉल करून तिणें सांगलें ताका 98 मेळटा. हांवें तेन्ना तिका जोर केल्लें आसा बेश्टें काल्यार मर्याद काडटाय 98 मेळना म्हाका. फर्स्ट प्रेडिक्शन करता बेन मेळनातलें. मागीर रिजल्ट दीस फर्स्ट ते सर्वर जॅम जाल्ले कोणाक मेळनातले रिजल्ट. मस्त जाणां ऑल ओवर रिजल्ट पळयले. सो लास्ट हांव तेका सेपरेट भायर वचून रिजल्ट पळयतना 613 म्हणून आसलें 625. सो म्हाका कळना मार्क्स कितले म्हणून हांवें मम्मीक सांगलें. ती टिचर न्ही तिका ते देडच कळ्ळें 98%. मागीर मस्सान लायक इट वॉज व्हेरी प्राऊड मुमेंट. लायक व्हेरी प्राऊड मुमेंट. मम्मीन आनी दादान लायक मस्त सपोर्ट केला. लायक रिसोर्स जावन दी, क्वेश्चन पेपर्स जावन दी. काले आनी दोगांय लेक्चरर्स न्ही डेफिनेटली. सो काले हांड दिवचें जाल्यार तांणी हांड दिला. तशें मस्त तांकां मस्त खुशी जाली. पुरें ती मस्त खुशी. सो तुजे पेरंट्स प्राऊड मुमेंट काडलें?
प्राऊड मुमेंट म्हळ्यार म्हज्या दादान म्हाका येवन किस दिला त्या दाडाक. 10th एग्जाम. ओके. आनी मम्मीनी आनी ऑलमोस्ट मस्त जाणांक ताणीन कॉल करून सांगलें अशें मार्क्स अशें थँक्स पुरा सांगलें मस्त जाणांक. ओके. मग सपोर्ट केला तशें डॅडी मम्मीन आनी 10th म्हणटाना आनी सेकंड पीयूसी आमची एक्झाम कॅन्सल जाली. म्हजी एक्झाम कॅन्सल जाली. ताचे तितली खुशी म्हाका येता काही म्हणून. तुका बेजार जाली जायचे ना, तू शिकले जायचे ताका बेजार. एक्चुअली लॉकडाऊन जावन आसलें न्ही आनी घडे लांबावन आहलें लॉकडाऊन इवन इस्काल नासलें, सो इट वॉज बेटर तांणी कॅन्सल केलें बरें. बेटर बट मुस्ताना तरी लायक शिकली तांकां बरो मस्त बेजार जालो. लायक शिकून आसलें हांव मात जाल्यार एक सायडीन बरें म्हणत बट हांव शिकोन नासलें. हांव देवा लागीं मागोन नासलें तेव्हा कॅन्सलच तर जावन दी म्हणून एग्जाम एक. ओके सो लेट्स गेट बॅक. स्पोर्ट्साच्या विशयांत ताचे मस्त साबार अचिवमेंट्स आसात आमच्या मारियाचे. सो तुजे सर्व अचिवमेंट्साच्या विशयांत आमच्या वीक्षकांक एक सांग येतली. फस्ट म्हणल्यार हांव स्टेट लेवल खेलो इंडिया हाचे विनर्स जाले टिमांत आसले. हातून म्हजे की सिनियर्स प्लेयर जाले तशें म्हाका खेळोंक मेळ्ळो ना जाल्यार एक एक्सपिरियन्स केलो म्हणल्यार म्हजें फस्ट स्टेट लेवल मॅच जावन आसलें. म्हाका हाच्या पयलीं स्टेट लेवल कशें आसता, प्लेयर्सांचें स्टँडर्ड कशें आसता ताजे विशयी पळय गोतून नासलें. तें वचून म्हाका कळ्ळें आमची गेम कितले इम्प्रूव जायची. डॅडी आसलो तेजे बरोबर येताना ना हांव तांचो गेले. सो तें म्हाका कळ्ळें कितले स्टँडर्ड्स आमचे एजीस गेम जायचे जाल्यार ताजे विशयी पुरो तें वचून कळ्ळें. ताजे उपरांत नेक्स्ट म्हणल्यार स्कूल गेम्सान म्हाका 2 पटी 3rd प्लेस मेळ्ळा स्टेट लेवलान. एक पटी तें मैसूर जाल्लें आनी एक पटी सिरसी जाल्लें. ताजे उपरांत नेक्स्ट PUCंत आसतना स्टेट लेवल केलें हांव. ते स्टेट लेवल एक बरें फॅक्ट म्हणल्यार हांव इंटरनॅशनल प्लेयर्स एगेन्स्ट केले. ते आमकां प्री क्वॉर्टर्सान मेळ्ळें आनी म्हाका गोतून नासली ती इंटरनॅशनल प्लेयर्स. आय जस्ट प्लेड माय गेम. म्हाका सत्य तीन कोण काले कितें बँगलोरची प्लेयर्स म्हणून म्हाका तुजे बेस्ट दिले तुवें तांच्या बेस्ट दिलें आनी मस्त ऑडियन्स पळोवन आसलें म्हणजे मॅच. म्हाका इथे दाडा कळना तितली ऑडियन्स काल्याक मॅच पळोवन आसात. हांव लायक ओके मे बी ओपोनंट बरो आसा ऑर मे बी आमी रॅलीज जावन आसा तशें मे बी पळोवन आसात तशें चिंतलें. म्हाका गोतूच ना ती इंटरनॅशनल प्लेयर्स म्हणून. सो ते एक मॅच सॅटिस्फॅक्शन आसलें ते स्टेट्साक वचून. ओके बट सॅटिस्फॅक्शन आसलें बरो. ताजे उपरांत नेक्स्ट इयर मॅच नासलें लॉकडावन कोरोना सगळ्याक लॉसच जालो. त्या दीस केल्ले डिस्ट्रिक्ट्स मुसर आमकां केल्ले PUC सेकंड PU मात स्टेट्स पुरा कंडक्ट करोना. सो डिस्ट्रिक्ट्स आमी विनर्स स्टेट्स करोना तांणी. ताजे उपरांत नेक्स्ट डिग्रींत रिसेंटली साऊथ झोन केला आंध्र प्रदेशांत. हांव सेकंड प्लेयर जावन मंगळूर युनिवर्सिटीक रिप्रेझेंट केला. वाव कंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आनी पोर इंटर कॉलेजिएट मॅचांत सेंट अलोशियसाक आमी फर्स्ट आयल्या लायक. ओके सो कितली जर्नी आसा तुजी. सुपर जर्नी आसा स्पोर्ट्सान आनी की लॉंग जर्नी आसा. लॉंग वे टू गो म्हणी येता. तशेंच कंटिन्यू कर स्पोर्ट्सांत आनी तुका खंयचे तुवें स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी इंटरनॅशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीची तुवें इंटरव्यू कान गेले. सो कोण ते स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आनी तुजे लायक ते मोमेंट कशें आसले तांचे इंटरव्यू काडटना. ओके सो स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी म्हळ्यार हांवें फस्ट म्हजें एक यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलें. म्हळ्यार लॉकडावनान बोर जावन यूट्यूब चॅनल आतां आसा स्पोर्ट्स इनसायट्स म्हणून यूट्यूब चॅनलाचें नांव. सबस्क्रायब करा फॉलो करा प्लीज. सो ते गणेश कुडवा सर म्हणून एकलो आसा ताणें म्हाका अशें सजेस्ट केलें लॉकडावन बेश्टें बोर जाता सो वाय नॉट ट्राय टेकिंग इंटरव्यू ऑफ इंटरनॅशनल पीपल. म्हाका तितले कॉन्टॅक्ट्स ना मात त्या सराक मस्त कॉन्टॅक्ट आसा म्हळ्यार ताका दुसऱ्यांडे उलोवन कॉन्टॅक्ट्स मेंटेन करून अशें कॉन्टॅक्ट जाले. सो हांवें चिंतलें ताका जायत म्हण जालें. फस्ट इंटरव्यू हांवें अनूप डिकोस्टा तो एक इंटरनॅशनल वॉलीबॉल प्लेयर. ताका म्हळ्यार मस्त फॅन्स आनी आसात आनी दादाच्या स्टुडंट्साच्या कॉन्टॅक्टान तांकां कॉन्टॅक्ट करता. ताणें जायत म्हणलें म्हजो फस्ट इंटरव्यूवाक. सो फस्ट इंटरव्यू म्हजे ऑनलायन इंटरव्यू जावन आसले झुमांत. सो फस्ट म्हाका तितलें एक्सपिरियन्स नासलें न्ही मस्त बोंगी जालें आनी ते एक एप्रोच करून म्हाका मस्त शिकोवंक मेळ्ळें नवें. डेफिनेटली कारण स्टार्ट करतना फस्ट डिफिकल्ट जाताच मागीर ते सुलभ जाता. म्हळ्यार एका जणाक कशें एप्रोच करचें ऑनलायन कशें करचें व्हिडिओ एडिटींग कॉन्टॅक्ट्स आसाचे ते परत कॉन्टॅक्ट कशें करचे ते मस्त आसा. ताजे विशयी पुरा कळ्ळें. मागीर आतां अनूप डिकोस्टाचे लायफाचे म्हाका मस्त लायक एक एथलीटाच्या लायफान कशें आसता ताचे रुटीन्स कळ्ळे आनी तुका मस्त शिकोवंक मेळटा ताच्या तावन तुका आयडिया मेळ्ळी. ओके मागीर ताजे उपरांत नेक्स्ट हांवें आतां PV सिंधू करंटली ट्रेन जावन आसा सुचित्रा बॅडमिंटन अकॅडमी फ्युचर PV सिंधू फ्युचर सुचित्रा बॅडमिंटन अकॅडमी ताजो ओनर ते PV सिंधू करंटली ट्रेन जावन आसा. त्या ओनराचे इंटरव्यू काडलेले हांवें. सो ते रुटीन काले तांचे प्लेयर्स कशे आसता
आसता तांचे आतां प्रेझेंट मस्त इंटरनॅशनल प्लेयर्स आसा ते आकर्शी कश्यप पी वी सिंधू अशे मस्त आसात सो तांचें एक रुटीन कशें ते कालां आसता तांकां इंटरनॅशनल वचत जाल्यार कितले बोंग आसा तांचे फुटवर्क शॅडो पुरा कशें कितले कोच आसात फिजिओथेरपी ताजे विशयी पुरा इल्ले ताणें इन्सायट्स आमकां दिले ताजे उपरांत हांवें राहुल BM इंटरनॅशनल बॅडमिंटन प्लेयर तोय ताजे उपरांत वियान तो इंटरनॅशनल चेस प्लेयर तोय मँगलोर सोदतो ताजे उपरांत शशांक धिराई तो इंटरनॅशनल बास्केटबॉल प्लेयर खरें इंटरनॅशनल लेवल प्लेयर्स तूं उलयले आनी तशेंच तूं शिकूंक म्हणलें कित्याक म्हळ्यार बॅडमिंटनाच्या विशयान तूं तांकां इंटरव्यू करता तुका ती आयडिया मेळटा हांवें कशें स्टार्ट करचें खंय वचाचें त्या PV सिंधूच्या जाग्यार कशें पावपाचें मागीर लास्ट म्हणल्यार हांवें स्थान्या पेरिसाचें एक इंटरव्यू केलें ती मँगलोरच्यान तर मात तातूंत एक बरें थिंग म्हणल्यार एक म्हाका नवे गेमा विशयी कळ्ळें फ्रिस्बी खंयचे आमी बिचान खेळटा ते इंटरनॅशनल लेवलार खेळटात म्हूण म्हाका ताजे इंटरव्यू फ्रिस्बी कशें ते बिचान फ्रिस्बी ते सो ते एक इंटरनॅशनल लेवलान ती खेळटात म्हूण म्हाका ताजे इंटरव्यू जाल्लो उपरांत कळ्ळें सो शी इज एन इंटरनॅशनल फ्रिस्बी तो इंटरनॅशनल लेवल वय तो एक गेम आसा तशें मस्त गेम आतां आमकां गोत्तू ना इंटरनॅशनल लेवलार आसची सो म्हाका मस्त एक्सपिरियन्स म्हळ्यार नवे नवे थिंग्स कळ्ळे हातून ह्या इंटरव्यूआंत मागीर आनी तुजें यूट्यूब चॅनल ते पुरो आसा ते लायक कशें वसाचें कशें ते स्टार्ट करी जर्नी 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्डचे 98% बरे मार्क्स आसा परतून तूं बॅडमिंटन त्या ह्या स्पोर्ट्स फिल्डांत आसा तूं कशें मॅनेज करताय ग्राउंडारूच ते शिकताय की या कशें ते एक्चुली मस्त जाणांनी सांगचें आसा स्पोर्ट्सान जाली स्टडीजांत आसना बट एक्चुली इट इज नॉट ट्रू काल्यार म्हळ्यार कोण 100% डेडिकेटेड आसता तांकां एक टायम मॅनेजमेंट म्हणल्यार आसता तांकां गोत आसता लायक केदळा शिकचे कशें मॅनेज करचें बट द थिंग इज डिस्ट्रॅक्शन आसा नजो आउटर दुसरे डिस्ट्रॅक्शन्स आसा नजो ते जाल्यार समा मॅनेज करीत आनी म्हजें म्हळ्यार फस्ट 6th 7th हांव ऑलमोस्ट पुरे गेमांत जालें हांव क्लासीकच मस्त रेअरली गेल्लें आसा सो ते जाल्यार इल्लें फस्ट बंग जालें मागीर म्हाका हांवें काले केली इस्कालांतूच पुरा होमवर्क पुरा करन इस्कालांतूच ऑलमोस्ट मॅक्झिमम इस्कालांतूच पुरा कंप्लीट करन घरा येतालें मागीर इवन SSLCन म्हाका मस्त हेल्प केला म्हज्या टिचरांनी हांव SSLC वचना इस्कालाकूच वचना म्हळ्यार म्हाका म्हजो पांय फ्रॅक्चर जालो मागीर ते खेळटाना मागीर हांव गायड्स कॅम्पांत आहलें मागीर बॅडमिंटन कॅम्पांत आहलें टुर्नामेंट्स जाले तशें मस्त हायस्कूलांत आसतना खंयची स्कूल आसली लिडील प्रायमरी ते हायस्कूल ते सो टिचरांनी मस्त सपोर्ट केला इवन हेडमिस्ट्रेस जावन मस्त सपोर्ट केला मुजोटूत आनी रावुल्लें आसा 6 o'clock म्हणसर आनी केदाळे डाउट्स विचारतना खंयच्याय टायमार विचारल्यार एक रेस्पॉन्स आसताले काले विचारल्यार लेडी हिलाच्या प्रिंसिपलाक तशेंच पुरो लेक्चरर्सांक ते मस्त आभारी जावन आसा कित्याक म्हणल्यार तुमचें नांव ताणें इतलें बरी काडलें तांणी म्हाका मस्त हेल्प केला तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला म्हणून तुमकां थँक्यू करता लेडी हिलाच्या सर लेक्चरर्सांक तशेंच प्रिंसिपलाक थँक्यू सो मच thanks to all my teachers and principal from Ladle and even Aloysius Santa PUC was support केला even degrees म्हळ्यार ते मॅनेज करूंक जावन दी लेक्चरर्स केदाळे डाउट्स विचारतना ती अवेलेबल आसतात आनी फ्रेंडली आसतात लेक्चरर्स तर जाल्यार आमकां जाता डाउट आसून विचार येता अशें स्ट्रिक्ट आसल्यार आमकां जायना ते डाउट्स नाका मिन्स गुगलार सर्च करी जाता ओके सर सगळ्यान हांवें तुमकां इतलें सपोर्ट केला सगळ्यांक एक थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आज तुमकां ते सगळ्यांक आभारी जावन आसा आनी डेफिनेटली ते PV सिंधूच्या जाग्यार पावतलेंच एक नातले एक दिसा ओके सो तूं तशें तूं बरें मॅनेज केलाय स्टडीज बरें मॅनेज केलाय आनी स्पोर्ट्सूय बरें मॅनेज केलाय टायम मॅनेजमेंट इज व्हेरी नेसेसरी खंयच्या एक्टिविटीजाक वसा तुमी टायम मॅनेज केल्यार न्ही पुरा साध्य आसा ओके सो आतां तुजी खंयच्या प्रायड तुवें स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट केली आनी कशें तुजी स्पोर्ट्स जर्नी जावन आसा हाच्या विशयान आमकां आमच्या विक्षकांक सांगितली हय सो फस्ट म्हळ्यार तेन्ना हांव दाडवट्टू वचून आहलें वॉलीबॉल खंयच्या प्रायड मे बी फस्ट स्टँडर्ड 6 years ओके 6 years आसतना ते दाडा सिनियर्स हट्टू खेळोंक आहलें म्हळ्यार म्हजे एक मस्त व्हडली आसा हांव फस्ट ती 7th तशें सो म्हाका तितलें कम्फर्टेबल जायनासलें म्हळ्यार म्हाका एक धाकट्या भुरग्या बरी ट्रीट करना मस्त रिस्पेक्ट आहलें बट द थिंग इज हांव धाकटें मागीर ते आउटडोर बॅडमिंटन स्टार्ट केलें तशें थोडे दीस आउटडोर बॅडमिंटन खेळनासलें 5th 6th हांवें एथलेटिक्स फस्ट स्टार्ट केलें म्हळ्यार प्रोफेशनली जावन एथलेटिक्स स्टार्ट केलें जॉन्सन म्हाका कोचिंग दिवन आहलो ताणें इंटरनॅशनल एथलीट पुवमा ताकाय एसिस्टंट कोच जावन कोचिंग दिलां सो तो म्हाका स्टार्टींग कोच दिवन आहलो ते मागीर हांवें बॅडमिंटन आउटडोरी त्या सायमल्टेनियस टायम बॅडमिंटन आउटडोरी खेळनासलें
ताजे उपरांत हांवें अशें कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें एथलेटिक्सान ती स्टार्ट केलें बॅडमिंटनान ती स्टार्ट केलें सो बॅडमिंटनान कालें जालें म्हणल्यार बॅडमिंटन आउटडोर आमी खेळनाल्या 6th आनी 7th दोनी पोटी डिस्ट्रिक्ट्सांत हांव चलवालें सो ते जाणा म्हाका कळलें आउटडोर आनी इनडोर खेळच्याक मस्त डिफरन्स आहा म्हणल्यार आउटडोर केलेल्यान इनडोर सर्वायव जावंकूच जायना मस्त म्हणल्यार बट एक मिनटं विक्षकांक सोलवालें ताणें जस्ट एक्सेप्ट केलें तें सोलवालें फेलियर्स आर नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग तुमकां फेलियर्स नासतना तुमकां विन जाल्यार ते लायक फील ना आनी ते सक्सेसाचेर तुमकां वॅल्यू ना फेलियर्स आर रियली इम्पॉर्टंट इन लायफ टू बिकम सक्सेसफूल ओके हय ते आउटडोर आनी इनडोर ती मस्त डिफरन्स आमकां मेळ्ळें सो दादानी चिंतलाच्या विशयान मागीर थोडे कॉन्टॅक्ट करून आमी लायक मागीर हांगा हाळ्यांगडी वचूंक स्टार्ट केलें सद्या अप एंड डावन म्हळ्यार इस्काल जाल्ल्यान तो 4 o'clock एथलेटिक्स ग्रावंडाक येताले एथलेटिक्स जाल्यार हेवी जावन आसलें स्कूल जाले उपरांत येतावना एथलेटिक्स सगळें ताजे उपरांत एथलेटिक्सांतल्यान दादा पिक्कन तेंच्यान हाळ्यांगडी येताले आमी हाळ्यांगडी येताना घरा येताना 9 o'clock 9:30 जाताली सो ते आमचें सद्यांचें रुटीन जावन आहलें शिकचें जाल्यार सकाळी राप्पा उठून शिकलें आसा नाजाल्यार फिटनेस आकी करतलें हांव सकाळी उठून एग्जाम टायमार फिटनेस इल्लें स्कीप करून शिकचें तशें मॅनेज सो तशें मागीर हाळ्यांगडी स्टार्ट केलें हाळ्यांगडी जाल्या उपरांत आमकां बूम जातालें हाळ्यांगडी म्हणल्यार अप एंड डावन वचत जे घरा पावतना लेट जाता शिकोवंक टायम ना तशें मागीर आमी कालें केलें म्हणल्यार दादान आमच्या खातीर घरांत बॅडमिंटन कोर्ट केलें इनडोर सो आमचे टायर सो आमची एक अकॅडमी आहा बॅप्टिस्ट बॅडमिंटन अकॅडमी आमच्या घरांत आमी तें केलां सो फस्ट सिमेंट कोर्ट आहलें ते आमी ट्रेन जावन आहल्या घरांत विशाल सर आमकां कोचिंग दिवन आहलो तो हाळ्यांगडीतल्यान येतालो आमकां कोचिंग दिवंक सो ताजे उपरांत सिंथेटीक केलें आमचें कोर्ट ते जाल्यार हांव विशाल सर अंडर ट्रेन करन आहलें ताजे उपरांत कालें जालें म्हणल्यार आमकां ओपोनंट्स जाय केले खंयच्या क्लासीन आसतना तूं 8th 9th 10th सो ताजे उपरांत ओपोनंट्स जाय आसलें आमकां केळो मात्र ओपोनंट्स नासली न्हय सो आमी शिफ्ट जायचें पडलें आमी SBA आल्या श्रेयस सर डे वचूंक स्टार्ट केलें स्मॅश ब्लॉकेज बॅडमिंटन अकॅडमी हाच्या मदीं हांव मैसूर गेलां एक अशें 15 days कोचिंगाक इवन हांगा शिवमोग्गा बँगलोर तशें 1 in 15 days तशें पुरो आमी वचून आहल्या वय मागीर स्टार्टींग म्हळ्यार हाळ्यांगडीन विवेक सर कोचिंग दिवन आहलो म्हाका कितली व्हडली जर्नी आसा कितलें हार्ड वर्क केलाय तुवें सकाळी उठून तेय मॅनेज करून स्टडीज स्कूल जाले उपरांत परतून ते एथलेटिक्साक वचून कितलें हार्ड वर्क केलाय दॅट्स रियली ग्रेट ऑफ यू मारिया रियली प्राऊड ऑफ यू पेरेंट्स सगळ्यांची फॅमिली कितले प्राऊड आसते तुवें इतलें बरें हार्ड वर्क करून ह्या पोजिशनाक पावलें दॅट्स रियली ग्रेट ऑफ यू थँक्यू सो आतां आमी अशेंच उलोवन रावल्यार तुकाय बोर जाता सांगून आमच्या विक्षकांकी पळोवन बोर जाता सो आतां आमी एक स्मॉल गेम खेळ्ळे ओके तो गेम काले म्हणल्यार आतां तूं स्पोर्ट्सांत आसा स्पोर्ट्सांत तुका थोडे वर्ड्स यूज करता स्पोर्ट्साक तेंचे सांग वर्ड्स थोडे यूज करता आनी स्पोर्ट्सांत तुका कळीत आसा सो तेच वर्ड्स हांव जंबल करून तुका सांगता ओके ते तुका गॅस करेचे ओके फायन या सो फर्स्ट वर्ड NTINSE NTINSE Okay, fine. FOLG. golf Yes, correct. Next up, IBXNOG. boxing Yes, correct. Okay. Next up, ENIJVAL. javelin Correct. I'm Sunita Chopra. EFREERE. I can just like a word. EFREERE. तुमचं बॅडमिंटन नाव आसात. referee Yes, correct. Next term. RHYRAECY. RHYRAECY. Okay, fine. CETCKRI. cricket Yes, correct. Smart man. Okay. KOYECH. Okay, fine. हांव तुका लास्ट एक सांगता ते खंयचे बरो वर्ड्स आसा आसले म्हणून टायम अप
ओके इट्स टाइम आउट. सो तुवें सांगिनातले वर्ड जावन आसात टेनिस फर्स्ट वर्ड NTINS टेनिस. सेकंड वर्ड हॉकी ते तुवें सांगिनातले वर्ड सांगून आसा हांवें KOYECH म्हळ्यार हॉकी. थर्ड वर्ड आसलो जावन आसा आर्चरी. ओके फायन बट तुवें सुपर आन्सर केलाय. तर आमच्या वीक्षकांक थोड्या वर्ड्स दिता ते तुम्ही कॉमेंटार सांगिचे आणि चीटिंग करूंक ना. तुम्ही टाइम दोन समाकर. आय विल गिव यू ऑल 5 वर्ड्स. तुम्ही ते 5 वर्ड्स इन 40 सेकंड्स भितर सांगिचे. ओके सो फर्स्ट वर्ड जावन आसा ADLGOELBD. आय रिपीट ADLGOELBD. सेकंड वर्ड LFOBOLTA. थर्ड वर्ड जावन आसा RLGIOA. RLGIOA. फोर्थ वर्ड जावन आसा OSKNOER. आणि फिफ्थ वर्ड जावन आसा YOMSCPIL. ओके सो हांगा 5 वर्ड आसात. तुम्ही कॉमेंटार आमकां जाप दिवन बरया. सो मरिया लेट्स गेट बॅक. तुजे फ्युचर प्लॅन्स काले. ओके सो म्हजे BSc संपवून हांवें स्पोर्ट्स सायन्स ही एक डिग्री करचे म्हण म्हजी आशा जावन Wow, okay. स्पोर्ट्स फिल्डान ते स्पोर्ट्स सायन्स करचे म्हण म्हणजे व्हेरी नायस व्हेरी नायस. स्पोर्ट्स फिल्डाक येताय. दॅट्स नाईस. सो आता आमच्या वीक्षकांक एक शॉर्ट मोटिवेशनल मेसेज दिवीत की एस्पेशली फॉर द पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. सो म्हजी मेसेज येता खेळच्या टायमार केला काल्या म्हळ्यार यूथ टायम एक पटी गेल्यार पाटी मेळना आमकां. सो आमी आतां खेळच्या टायमार केली जे टायम मेळटना चान्स मेळटना केली जे आनी ऑपॉर्च्युनिटीज केदाळे मिस करनाका. जाल्यार म्हळ्यार एकच पटी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा परते आमकां तें मेळना. सो ऑपॉर्च्युनिटीज केदाळे मिस करूंक वचनाकात. आनी स्पोर्ट्स टू स्टडीज ही व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. काल्या म्हळ्यार हांव स्पोर्ट्सान आसा म्हूण स्टडीज निग्लेक्ट करूंक जायना. फाल्यां एक इंजुरी येवंक पुरो ऑर कालेंय जावंक पुरो. सो स्टडीज ही मोस्ट इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल प्लॅन बी आसाचे लायफान सदांय. एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक इंटरनॅशनल प्लेयर आलो लायक 2 years बॅक हेडलायन्स जाल्ले इंटरनॅशनल प्लेयर पानीपुरी विकता म्हणून. ते ट्रेंडिंगाचेर घाल्ले सोशल मिडियार पुरो ट्रेंडिंग जावन आले. मात कोणांनी चिंतना गव्हर्मेंटान ताका जॉब काल्याक दिवना म्हणून. बिकॉज हांवें इल्लें स्टडी केलें ताजे विशयी ताणें म्हाका कळलें ताणें 7th एग्जाम फेल. सो आतां गव्हर्मेंटान ताका जॉब दिवचे जाल्यार गव्हर्मेंटान C ग्रेड जॉब दिवचे पडटा लायक स्विपींग जावं पुरो तशें जातचें पुसचें काम. सो ताज्या त्या एचिवमेंटाक ताका ती जॉब सूट जायना देखून ताका गव्हर्मेंटाक ही जॉब दिवंक जायना. देखून स्टडीज आनी स्पोर्ट्स दोनी ओट्टू कसा एटलिस्ट एक डिग्री मुनी पास करी जाय. इतली अपूर्वायची तुवें मोटिवेशन मेसेज दिले आनी इतलें शिकोवंक आसता तें मोटिवेशन मेसेज. कित्याक म्हळ्यार सदांय आमकां एकाच लायनीक लायक फिल्डाक धरून रावूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार वी कांट प्रेडिक्ट एनीथींग. आमकां कालेंय जावंक पुरो. वी शूड ऑलवेज हॅव अ प्लॅन B. आमकां सदांय गोतून प्लॅन A सक्सेस जाता गेलना. कित्याक म्हळ्यार आतां मरिया पळय ताणें ते स्टडीजय शिकोवन आसा बरे स्टडीज करता ते परतून ते स्पोर्ट्साकय ताचो टायम दिता. सो वी शूड बी लायक दॅट. आनी ताणें सांगल्या बरी ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणल्यार केदारले मिस करिनाका. कित्याक म्हळ्यार एक पटी ती ऑपॉर्च्युनिटी गेल्यार ती पाटी बिलकूल येवची ना. सो दॅट वॉज अ वंडरफूल मोटिवेशन मेसेज. हांव तुका देव बरें करूंक म्हणटा. तुजो टायम आमचे खातीर करसिल्याक इट्स प्रेशियस टायम फॉर गिवींग अस अ प्रेशियस वॅल्युएबल टायम. थँक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो अँड गिवींग ऑल आर यूथ अ मोटिवेशन मेसेज अँड एवरीथींग. तशेंच हांव तुकाय थँक्यू म्हणटा म्हाका हांगासर आपोवन म्हजे सांगा त्या इंटरव्यूक आनिल्ल्याक. आनी तशेंच फादर स्टीफन लोबो हांगा कार्मेल स्टुडियोचो डायरेक्टर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां एक हांगा रेकग्निशन दिल्ल्याक आनी आर डुईंग अ ग्रेट जॉब. थँक्यू सो मच मारिया. थँक्यू. तर मग न्हू आमी परत मेळ्या ओनली ऑन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल. स्टे ट्यून्ड.